सगळी मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखद दिता सगळे तुझे मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखद दिता आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचेर उपकार आठवून आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचेर उपकार आठवून बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वस्पोर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता एस्परांसा पो ही आमचे भयणीच्या आत्म्याक देवान तिची काकलत करून सासणीक विसो तिका फावो करूंक तिचे खातीर मागुया 2 दिसां निमतान आमी मागता आग्नेल लॉरेन्स ताचे खातीर मागतना दुसरी आमची भावां भयणां आपली जोल्म दीस मनयतात काजाराचे वरोस मनयतात तांकांय सगळ्यांक मागण्यांत दवरून कुडियात्म्याची काळजा मनाची भलायकी फावो करूंक सुबां बेसांवां देणी फावो करूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचें बोगसोने मागुया हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पत्वेदा देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रिसा काकूत प्रिसा काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया मोगाळ बापा पास्कांचे परबेक फावो ते परी तयार जावंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे धोंडवणेन हो प्राचीत काळ समरमता ती धोंडवण जवण एकल्याच्या आत्म्यांक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन
एजिकियल प्रवाद्याचें पुस्तकावेलें वाचप. सोवेस्पोर देव अशें म्हणटा, नोश्टो मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाडीत, समूत सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उत्तलो. तो मोडचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उत्तलो. नोश्टो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सोवेस्पोर देव उलयता, पातक्या मनशान आपलें नोश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नोश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळें तरेचें नोश्टेपण केल्यार तो जिवो उत्तलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें आनी ह्याच खातीर तो मोडटलो. पूण तुमी म्हणटात, सोवेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करतां तें सारकें न्हय? वो तुमीच करता तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक करता देखून मोडटा. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समोर सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरोंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उत्तलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब, तुका उलो मागता सायबा, तूं म्हाका पाव. म्हणोया, तुका उलो मागता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल कोणान पडला, तुका उलो मागता, तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, तुका उलो मागता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जर ताव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सवें. म्हणून परमेस्परा, आमी बोसतांव तुका. जबाब, तुका उलो मागता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत? राखणो आशेवन आसता. त्या वोन म्हजो आत्मो दोनयांक आंवडेवन रावता. जबाब, तुका उलो मागता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परमेस्पराचेर. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत, तारोनाची बोरती. जबाब, तुका उलो मागता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो, ताच्या उपरांतलो निवाचाक तोच एकलो. जबाब, तुका उलो मागता सायबा, तूंच म्हाका पाव. उद्गाराक उबी रावया. तुमचीं सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेसून आपल्या शिशांक म्हणलें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिजिवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सुर्गेच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावचे नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार
गुन्यांवकार जातलो. अशें आमच्या पुर्वजांनी सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेकळो म्हणीत जाल्यार तो न्याय सुद्रे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धरून नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एकमोडाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तो तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वच तुज्या भावा लागीं शांती कोर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटोय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच ताचे मदें उपरासलोलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय. ना जाल्यार घोडेक तुका नितीदाराच्या हातान दीत, नितीदार तुका शिप्याच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बोणकोणीत पडशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, निमणी दोट्टी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचो न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोकाळ भाव भयणांनो, प्राचीत काळांत आमी आसो. प्राचीत काळ नुसरणेचो काळ. प्राचीत काळ वायट उतरांचो उपास करून दुसऱ्यांक बरें उतर दिवपाचो काळ. प्राचीत काळ जो कोण म्हजें सवें चुकता ताका बोगसोण्याची वेंग मारून देवाचे कृपेन वाडपाचो काळ. मोगाळ भाव भयणांनो, कोंकणींतल्यान एक म्हणणी आसा, 4 पांयाचो घोडो चुकता जाल्यार 2 पांयाचो मनीस चुकलो जाल्यार व्हडलें अजाप न्हय. आमी सगळीं असोक, आमी सगळीं चुकता. हांवूय चुकता, तूंय चुकता, तेंय चुकता आनी तोय चुकता. आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां चुकलोल्या सवें बोगसोण्याची वेंग मारूंक आपयता. जेन्ना हांव बोगसोण्याचेर नियाळ करतालो तेन्ना म्हज्याच भावाचो म्हाका उगडास जालो. आमी दोगूय बाराबर वाडल्या, बाराबर आमी शिकल्या आनी बाराबर आमी खेळल्या, बाराबर आमी झगडल्या आनी बाराबर एकामेकाच्या रागानूय आमी रावल्या. पूण जितले फावटी म्हजो भाव म्हजे रागार जातालो, म्हजे लागीं उलोय नासतना रावतालो, रातच्या वेळार ओगेपणी येतालो, हांदार म्हज्या हात घालतालो आनी म्हणटालो, म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. आय एम सॉरी, आय रियली डिडंट मीन टू हर्ट यू. म्हाका बोगोस, म्हाका तुका दुखोवपाची खोशी आसूंक ना. आनी हे फरी बोगसोण्याची वेंग मारून दोगोय बाराबर आमी निंताले. आयचीं दोनीय वाचपां बोगसोण्या वाटेन आमचीं काळजां ओडटात. पयलें वाचप आमकां सांगतलें, चुकलोल्या सवें बोगसोणें आसा जाल्यार शिव वर्तमानांत जेजू आमकां रागा विशीं शिकवण दिता. म्हणटा, संदान कर आनी चुकलोल्या सवें बोगसोण्याची वेंग मार. जेन्ना तूं तुजी भेट करूंक तूं पवित्र जाग्यार येता तेन्ना तुका उगडास येता. तुजो भाव चुकला, तुवें ताका बोगसूंक ना, परत घरा वच, ताचे लागीं संदान कर, ताका बोगसोण्याची वेंग मार आनी परतून यो आनी तुजें दान देवाक भेटय. आनी तेन्नाच की तें देवाक मानतलें अशें आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता. बोगसोणें जावन आसा क्रिस्ती धर्माचें खाशेलेपण. जेन्ना आमी रागान रावता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगसोणें आमी दिना, तेन्ना
आमचे मदलो संबंद तुट्टा, फुटी पडटात. जायते पावटी आमकां निंदूय पडना. जायते पावटी आमची भलायकी बिगडटा. जायते पावटी आमी पातकांतूय पडटा आनी हे तरी आमी देवाची बरेपणां बेसांवां आमच्या जिवितांत येवची आमी आडावन दवरता. आनी जितले पावटी आमी बोगसणे दिता तेन्ना कुशालकाय, मोग आनी शांती वाडटा. आनी जेसू आमकां खोरायेन सांगता, काळजांतान तूं तुज्या भावाक बोगशिना जाल्यार सुर्गेचो बापूय तुका बोगशिचो ना. आमकां बोगसण्याची मनशां जावंक उलो करता. आयज आमकांच आमी प्रस्न करुया. आयज हांव आनी तूं बोगसणें दिवपी? जेन्ना कोणूच आमचेर चुकता तेन्ना आमी ताका बोगसण्याची वेंग आमी मारता काय? जेन्ना हांव चुकता तेन्ना ल्हान जावन दुसऱ्या सोबें बोगसणें हांव मागतां काय? जितले पावटी हांव चुकतां तेन्ना दुसऱ्यांक बोगसण्याची वेंग मारूंक, कुशाल जिवीत जिवंक आल्तारार येतल्या जेजू लागीं कुरपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. अशें जावं. बेटोनीक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे. सी 30 पान 40 सी 33 पेज 42. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. कुडानी ओत्मो तुका दिता, तुका दिता बाबा. कुडानी ओत्मो तुका दिता, तुका दिता बाबा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. म्हज्या भावांभयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या दयाळ बाबा, तुजे कोनवाळायेचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेजून खुर्सार आपल्या रोगतान वोंपलोल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योद्न आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोयेळायेन तो मानून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कल्याणी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पास्कांचो गूट संतोसान समोरमूंक तयार जावच्यान तूं आमकां वर्सान वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची मूर्ती घडयता आमी समोरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं ओदीक ओदीक संपून करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गीच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र Dal varanto salve sporto,
स्वर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान ओ स्वर्गीं तुका सोयसय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सो ओ स्वर्गीं तुका सोयसय बाबा खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र करपण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण ससकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने तेन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे बसत आनी समेज मनशा बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करत Bavardaca gut purgotiam, Jesu melo, Jesu ciwonsala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां मदींची काकलत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पूर सुळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेती भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जाय भाग्यवंत धर्म दिता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंग्यान आनी सर्वकाणी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. बाबा मरिनो आमचो देव बोगसणें दितलो देव आमचो देव बोगसण्याचो सागर आनी हेंच कितें जेजून आमकां ह्या मागण्यांतल्यान शिकयलां ह्या वेळार दोरेके आमचे चुकीक दोरेके आमच्या वायटाक दोरेके आमच्या असोक्तायेक जेजून देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं बोगसणें फावो केलां देखून ह्या व्हड असल्या देवाच्या बरेपणा खातीर आशिर्वादा खातीर आनी ताचे बरोबर दुसरी देवाची बरेपणां दिसा दिसपोटी घडयेची घडी आमी देवाची घेता ताचे खातीर देवाक आर्गां दिवन जेजूची कहल्या प्रार्थन आर्गांच्या मनान बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज खायो तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो क्रॉस समकनी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तावण्यान पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रचोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येतानी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं तुमचे सवी आसूं कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस्त प्रसाद वेळार आमी गायन गावया जिओनु D22 पान 59 D22 पेज 59 Gionu
प्रार्थूया. सर्वेस्परा कोर्नुल्या बाबा, तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोन्न्या खोटेपणांतली नितळ जावन तुज्या सासणाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा उगडास कोता शुक्रार सांजे 5:30 वाजता आमची खोर्शींत खुर्साची वाट जातली. खुर्साचे वाटेची मांडावळ करूंक अमराल आनी दुर्गावाडी. ताचे उपरांत स्वताचे भाशेन मिसाची भेट आमी भेटयतले. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्य आसूं. सर पत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. चुकलोल्यांक बोगसोण्याची वेंग मारूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबाच्या एकल्या स्मृता स्वर्गीच्या बोलिश्वासा स्वर्गार्थान देवून आयलाय संवसारांत माटो घातलाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. वाडसुऱ्यां स्वर्गांत रोस्या उगेचे सोंपले सुस्कार. उंड्याचे घेतले रुबडे जालोय तुज जेवण आमचें. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. बापाचो एकलोच पूत जेसू, भोगसण्याचो सागर जेजू, दिसा दिसपटी आमकां आपले कुरपेन भरतलो जेजू ह्या उंड्या रुपांत ह्या आल्ताराचेर आसा. प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवन वायट आसा तें सोडून दिवन बरें आसा तें आमी करूंक आमची चूक ओळखून घेवन ताचे लागीं आमी हें भोगसणें मागूंक आनी ह्या सगळ्यांतल्यान आमकां मोगान वेंगयतलो जेजू आमच्या मुखार आसा, आमच्या म्हऱ्यांत आसा. भोगसण्याचो सागर तो, कुरबेचो आलाशिरो तो, सदांच आमकां वेंगयतलो देवाचो पूत जेजू तो. नमस्कार ताका करुया, आमचो मोग ताका आमी दिवया. आमची मान बागावन ह्या आमच्या सोम्यांक नमस्कार करुया.